वायू चक्रीवादळ धावले उत्तर पश्चिमे दिकेन, मातसो स्पर्श करत गोंयाक दिली बगल. 135 किलोमीटर वरांच्या वेगान पावस, वारो घेऊन गेले गुजरातात. निपा आणि रोटा व्हायरसान संवसारभर घाला खवदळ, पावसाच्या तोंडार गोंयांतूय घोळपाक लागला दुयेसाचे लागणीचे वादळ. काँग्रेसीचे आनीकय आमदार लागल्यात भाजपाचे गरयेक, वावडेन घालो गोयच्या राजकारणात खवदळ, पूण दोनूय वटेनच्यान न्हयकारली शक्यताय. गोवा मायल्स ॲप आणि थळाव्या टॅक्सीवाल्या मदले कोफुसांव चालूत, गोवा मायल्स टॅक्सीचेर बंदी हाडात, थळावे टॅक्सीवाले रावल्यात आपले मागणेक दोसून. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. काँग्रेसीचो आनीक एक आमदार फुटून भाजपात वचपाच्यो वावड्यो उठिल्ल्यान दोनूय वटेनच्यान खर प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी ही शक्यताय न्हयकारल्या, पूण अशें असले तरी कांय आमदारांनी कार्यकर्त्यांची बसका घेवन ह्या विशयाचेर चर्चा केल्ली. मजगतीं काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपात आयिल्ल्या दयानंद सोपटेक गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्षपद मेळ्ळां. थळावो आमदार काँग्रेस सोडून भाजपात गेलो जाल्यार ताका कसोच तेंको दिवचो ना, कुंकळेचो गट काँग्रेस अध्यक्ष लांद्र मास्केरनासान सांगलें. तो काँग्रेसी वांगडाच आसतलो. काँग्रेसीच्या कांय कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्या प्रमाण क्लाफासियस काँग्रेस सोडून भाजपात वचचो ना. आमदार काँग्रेसाचो पण जिखून हाडलो तो आमदार तो दुसरे पार्टीक गेलो, आमी तेच बरो न्हय. हांव मुश्कोतान जाल्यार हांव ना ब्लॉक प्रेसिडेंट. कोण विचारता म्हाका तूं तो गेलो तो रिजायन दिता, हांव रिजायन कित्याक दितालो? हांव पार्टीचो मुकोली लोकां ब्लॉक प्रेसिडेंट, आमदाराक ब्लॉक प्रेसिडेंट जायना, पार्टी प्रेसिडेंट. एक पार्टी काँग्रेस ना जाल्यार दुसरी पार्टी तुमकां तर एक घोट रावले आमी आमदार जावन आमी कमिटी. हेच्या पयलीं लीड 17 ती 20 जावपाक शकताय, 22 जावपाक शकताय. जाल्यार आमचेर आमकां विश्वास ना जाल्यार आमी 0 जावपाक शकताय. सो आनी आमकां आमगे आमदाराचेर फूल ट्रस्ट आसा. आमी जाणाय आमदार आमकां लोकांक आमगे वोटर्सां आमगे सपोर्टर्सां कॉन्फिडन्सा गेले बरोबर कांय डिसिजन घेचना आनी वचना. काँग्रेसीचो आनी एक आमदार फुटपाची वावडी आशिल्ली देखून सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या भाजप कार्यकर्त्यांनी भाजपा अध्यक्ष विनय तेंडुलकराची भेट घेतली. हे भेटीत कार्यकर्त्यांनी फ्रांसीस सिल्वराच्या भाजप प्रवेशाक विरोध केलो. काँग्रेस सोडून तो भाजपात येवपाक सोदता असो जाहीर प्रचार काँग्रेस आमदाराच्या कार्यकर्त्यां कडल्यान जाता अशें तांणी म्हळां. सगळ्यांक सांगत भोंवता की आपणाक इन्विटेशन आसा BJPचें, तेन्ना आपूण BJPन भितर सरता. आनी तो फोन बीन न्ही, म्हाज्या नदरेन सगळ्या गांवांनी तो आतां मिटिंगो घेता. काल एके कडेन पयर आक्षी सुद्दां ताणें बाजारान उबो रावन ताणें सांगलां अशें की आपूण भितर सरता आनी तेंचें सगळें मत लोकांची मतां घेवपाचो प्रयत्न करता तो. आनी ह्या सगळ्यांक आमी BJPचे कार्यकर्ते अशें म्हणून विरोध करता. ताका आमी भितर घेवपाचे समज पार्टीन भितर घेतले भितर हें करून जाल्यार आमको कट्टर विरोध आसतलो. आमी पार्टीन रावनूच ताका विरोध करतले सगळे जाण. आमी सत्र जे आसा ते गडगंज सत्र आसा. ठामपणान सरकार आमकां फुडले 3 वर्सां चलोवपाचें आसा. 6 जाण आमचे बरोबर आसात, जे गोवा फॉरवर्डाचे 3 आनी अपक्ष 3 अशें करून 23 संख्या आसा. आनीक आनी घेवन आमकां ती भितर संख्या फुगोवपाची ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पावसान गोंयांत हजेरी लायली. हे खेपेचो पावस मात गोंयकारां खातीर वायट खबर घेवन आयला. नव्यान जल्माक आयिल्ल्या बाळकांक डायरिया जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. पूण ह्या दुयेंती मदीं रोटा व्हायरसाची लक्षणां दिसून आयिल्ल्यान लोक भियेल्यात. रोटा व्हायरसाक लागून संवसारभर 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक मरण आयलां. ह्या व्हायरसाक लागून भुरगीं मरपाचें प्रमाण 9% आसा, जाल्यार भारतांत हें प्रमाण 10% आसा. सुमार 32 लाख भुरग्यांक हॉस्पिटलांत व्हेल्ली. तातूंतल्या 8,72,000 भुरग्यांक हॉस्पिटलांत भरती करचें पडलें, जाल्यार 78,000 भुरग्यांक मरण आयलें. ह्या व्हायरसा विशीं जागृताय करपा खातीर पणजे खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. सरकारान जतनाय म्हण गोंयभर नव्यान जल्माक आयिल्ल्या भुरग्यांक लसीकरण करपाचेर भर दिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तशेंच सरकारी भलायकी हॉस्पिटलांत लसीकरणाची सुविधा मेळची हाचेरय भर दिल्ल्याचें ताणें सांगलें. Goa is very has been a very forward-thinking state, and also we have been trying to see how we can strengthen the immunization. Always what used to happen is
lot of injections in immunization used to be given. We had a certain amount of injections that used to be given for the children in the government sector. Then they had to go, people who could afford it had to go to the private sector and take the immunization. Our whole objective is 100% immunization. If we have to improve and provide support to the people and the children, newborn infants, I think the immunization program of the state has to be very, very strong. And I think we were one of the few states that decided that we should give a thrust to providing this type of immunization program, because in order to avoid people going to the private sector, everybody has to have that urge to learn more and that drive to make these type of programs successful. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. केरळात धुमशण घातिल्लो निपास व्हायरस गोंय सरकाराच्या रडाराचेर आसा. हो व्हायरस सध्या तरी गोंयांत येवंक नाशिल्ल्यान गोंयकारांनी भियेवपाची गरज ना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे विशीं अहवाल मागयला. जाल्यार सगळे तरेची जतनाय घेतिल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. निपाहाची लागण जाल्ल्या एका मनशाक केरळाच्या हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. देखून ह्या व्हायरसाक लागून गोंयकार भियेल्यात. केंद्र सरकारान घालून दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां गोंय सरकार खरसाणीन पाळटा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तशेंच गोंय वैजकी महाविद्यालयांत ह्या दुयेंती खातीर खासा वेवस्था केल्या अशी माहिती ताणें दिली. Yes, today I was just taking the statistics. I was just getting the statistics from my office. Is that number of cases that have been isolated? How many have come out positive? It's a very so basically the government of Kerala has been successful under the monitoring of the government of India to see that it's basically restricted to 2-3 areas only. It's basically in Ernakulam and that area. So don't worry, I am also going to Kerala in 2-3 days. I am not worried about going to Kerala because it is restricted to a particular patch. We have a lot of trains coming from Kerala. So we have taken the protocol from Government of India and we will strictly follow it. And also we have given instruction that there should be one isolation room in Goa Medical College in case something comes up like that, based on those systems, based on those symptoms, so to identify and to put them there. So I am telling the Dean that he should have one ward at least of 8 beds ready, so that with staff and everything. निपा व्हायरसाविशीं अहवाल मागयला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. निपा व्हायरसाचो रिपोर्ट घेता आता तो उरला घेवपाक ना येवंक ना. पोरू ह्या व्हायरसाक लागून केरळांत 18 जाणांक मरण आयिल्लें. तशेंच ह्या वर्सा निपाहाची लागण जाल्ले दुयेंती मेळ्ळे. तातूंतल्या एका मनशाक हॉस्पिटलांत भरती केला, जाल्यार हेरांचे रिपोर्ट नेगेटिव्ह मेळ्ळ्यात. निपाहाची लागण जाल्ल्या दुयेंतींच्या संपर्कांत आयिल्ल्या मनशांचेर अधिकाऱ्यांनी लक्ष दवरून आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वायू चक्रीवादळ उत्तर पश्चिमे दिकेन धांवला. वता वता ताणें मातसो गोंयाक स्पर्श केलो. वतना आपले बरोबर वारो आनी पावसूय घेवन गेला. हे फाटभुंयेर गोंयांत पावसाळी हवामान पळोवपाक मेळटा. वायू चक्रीवादळ उत्तर पश्चिमे दिकेन धांवलें आसलें तरी वेगान गेल्ल्या ह्या चक्रीवादळान गुजराताक पावसाचो मार दिवपाचें थारायलां. चक्रीवादळ गुजराता वटेन गेल्लें आसलें तरी वेधशाळेन गोंयकारांक धोक्याची सुचोवणी दिल्या. खोल दर्यांत वचूं नाका अशी शिटकावणी वेधशाळेन नुस्तेकारांक दिल्या. हे खेपे उत्तर गोंया परस दक्षिण गोंयांत चड पावस पडटलो असो अदमासय वेधशाळा उक्तायता. The cyclonic storm Vayu, it is lying over east central and adjoining southeast Arabian Sea, now moved toward the northwards with a speed of about 15 km per hour. That is in last 6 hours, and presently it lay at 00 UTC time at 11th June 2019 near latitude 14.7 degree north and longitude 70.6 degree east. Basically, this cyclonic storm is going to become a severe cyclonic storm within another 36 hours. The observations which we have got are Sangium 17.2 mm and Dabolim 11.2 mm, Canacona 10.2 mm. Tomorrow's forecast, it will be fairly widespread with heavy rainfalls at isolated places. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. हुंवारा सारकिल्ल्या सैमीक आपत्ती वांगडा झुजपी यंत्रणा आमकां दियात. केपे पाड्डेचे पंचायतीन मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी केल्या. पावसात पाड्डे कराडेचे रस्ते आनी पुराय बाजार उदकापना वता. 4 आमदार सद्दां हांगच्यान वतात, पूण हे समस्ये कडेन कोणेच लक्ष दिवंक ना
अशें पाड्डी पंचायतीचें म्हणणें. मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आशिल्लो त्या वेळार ताणें पाड्डी गांवाक भेट दिवन पावसांतली परिस्थिती पळयल्ली. पावसांत येतले हुंवाराक तोंड दिवपा खातीर ताणें कांय उपाय सुचयल्ले. ते चालीक लायात अशें पाड्डेचो पंच दीपक खरंगटे मागता. पाड्डे काराडेच्या पुलावेल्यान 4 आमदार सद्दां येता वतात, पूण कोणाकूच गांवाची अवतिकाय दिसना असोय शीण तो काडटा. सीएमान जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकार आशिल्लो तेन्ना ताणें एश्युरन्स दिल्लें की काराळे जे बुडटा थंय पायप घालचे आनी तें लेवल ताजी वाडोवची म्हूण. आनी ती लेवल वाडयली जाल्यार आमकां एक सायड ओपन उरता आशिल्ली, गांव भायर कितें चड उदक भरलें जाल्यार त्या सायडीच्यान पास जावपाक. पूण तें अजून पासून कांयच जावं ना. म्हगे रिक्वेस्ट आसा सीएमाक की ताणें ह्या वर्सा तरी मातशी ती इक्विपमेंट कितें जी नॅशनल कॅलॅमिटी जाता तेन्ना यूज जाता ती हांड पयलीं दवरची. पाड्ड्यां म्हाका दिसता रस्त्यार डांबर हो पडिल्लो 13 वर्सां जालीं, 13 वर्सां म्हजे कोतान अजून पासून रस्त्यार डांबर म्हणटा तो घालना. तो एक रिक्वेस्ट आहा. ही आतां तर पावस जालो, पावस जायन बरोबर तो एक काम करून दिवचें म्हणून सांगपा म्हळ्यार एक पाड्डेच्यान कमी म्हळ्यार म्हाका दिसता 1, 2, 3, 4 आमदार तरी वतात, 5. तांणी हें लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. बाबा आपूण ह्या रोडान वता तेन्ना कितेंय हाजेर लक्ष घालया म्हूण. पूण सगळ्यां वचतालां मेन रोड आनी हें म्हणटा तें कोणाक पडून गेलें ना, फक्त इंटरनल आसा तितलेंच ते कंप्लीट करतात. पारोडेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. गोवा मायल्स ॲप टॅक्सीवाले आनी थळाव्या टॅक्सीवाल्यां मदीं पेटिल्लेच आसा. सरकारान कॅबवाल्यांचेर बंदी घालची अशी मागणी थळाव्या टॅक्सीवाल्यांनी सरकारा कडेन केल्या. वास्को मंगळारा ह्या संदर्भात थळाव्या टॅक्सीवाल्यांची बसका जाली. थळाव्या टॅक्सीवाल्यांक सतायतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर बसकेंत भासाभास जाली. भायल्या परस गोंयकारांच्या बऱ्या कडेन सरकारान लक्ष दिवपाक जाय अशें आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान म्हटलें. I am here first to protect the interest of Goans. Why? Because they have been doing business for such a long time. Whatever may be the issues, people call them mafia, whatever. All these issues can be settled. For the last 5-7 years, the government has been playing with them. They played with their interests, they have played with them, and they have not given a solution. Each solution, I believe, can easily be got. खाजगी टॅक्सीवाले चड भाडें घेतात. आतां ते तांच्यो मागण्यो मान्य करून घेत म्हूण सरकाराचेर दबाव हाडटात. मागण्यो मान्य जाल्यो नात जाल्यार सरकारा कडेन झुजपाची तांची तयारी आसा. सरकाराक शिरकावणी जाता पयली तिनूय हे काउंटर बाकीचे पळय आसा नसामा ती बेगीन बेगीन काडची, जाल्यार ते जो पर्यंत काडिना तो पर्यंत गोवा उजो. हे आमी तुका दाखोवन दिवपाचें आहा. जाता तितल्या पयलींच्यान ह्या 2 दिसां भितर जर तोडगो काडलो ना जाल्यार आमी कितें करतले ते आमी उडोवन दाखयना, कृती करून दाखयतले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कवळेचे ग्रामसभेत पर्यावरणाचेर आदारीत येवजणेची घोषणा जाली. सरपंच राजेश कवळेकार आनी आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान भुरग्यांक पर्यावरणाविशीं म्हायती दिली. ही येवजण येता त्या म्हयन्यांत जाहीर करून ती दरेका शाळेत लागू करतले अशें ढवळीकारान सांगलें. 5वी ते 10वी मेरेनच्या भुरग्यांनी झाडां रोवपाक जाय. सगळ्यांत चड झाडां रोवपी शाळेचो पुरस्कार भेटून भोवमान करतले अशें ताणें सांगलें. जशी आवय बापूय आपल्या भुरग्याची कुयदाद घेतात तशेंच भुरग्यांनी एका झाडाची कुयदाद घेवपाची आवश्यकता आसा. ते हो एक विशय एनवायरमेंट बेज हो प्रत्येक भुरग्याक आमी शिकोवपाक पडटा आनी ते जर सक्सेसफूल जाय आनी जे स्कूल बरें काम करता ह्या हेतून ताका एवॉर्डूय आमी दितले. That will be the unique award. ते हांव कितले ते आतां सांगना पूण ते आनी आय वील इम्प्लिमेंट. आमी प्रत्येक भुरगे जे 5वे स्कुलान एंट्री घेता मागीर तो चलो आसूं किंवा चली आसूं ताका एक झाड दिलें गेलें वचून. तें झाड कसलें आसूं शकता, मँगो आसूं शकता, जे भुरग्यांक जाय किंवा तांच्या घरच्या लोकांक जाय. समज एका स्कुलान 50 भुरगे आसात आनी 6 वर्सां ती स्कुलां आसता 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. ते झाड त्या स्कुलान 50 भुरगीं जर आसा जाल्यार त्या 50ूय भुरग्यांक एक झाड दिलें गेलें वतलें
ते तांणी 6 वर्सां जोपासपाचें आनी ते जर सक्सेसफूल जाय आनी जे स्कूल बरें काम करता ह्या हातूंत ताका एवॉर्डूय आमी दितले. दॅट वील बी द युनीक एवॉर्ड. शिक्षण क्षेत्रात माननीय सुनील ढवळीकर खंयच फाटीं उरनात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की मडकय मतदारसंघात जेन्ना ते निवडून गेले आनी तेजे नंतर आमचो रिजल्ट तुमी काडून पळय स्कुलांचो. स्कुलांत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणा, लायब्ररी म्हणा, लॅब म्हणा, हे ट्रस्टांतल्यान पूर्ण तेंच्यांनी दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी सदलो तेंचो प्रयत्न ह्या मडकय मतदारसंघात न्ही ताचे भायरूय ते शिक्षणा खातीर करतात. कवळेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास डायसान मंगळारा वेरोड्या भेट दिली. लोकांनी केल्ल्या कागाळी प्रमाण थंय प्लास्टीक आनी वखदांचो कोयर उडयल्ल्याचो ताका दिसलो. हांगा हो कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करतलो अशें ताणें सांगलां. म्युनिसिपालिटीन चोवपा जाय ना म्हूण कोणें थिंगा आतां कोण कावन्सिलर आसा तेणी चोवपा जाय. सगळ्यांनी एकठांय जावन हें राखपा जाय. तशें करून एनवायरमेंट हें डॅमेज जायना. आतां विजय प्रभू ते मुगे क्रॅशर थिंगा पोल्युशन जाता म्हूण सांगता. हें दिसपणा तांकां कोण कितें जाता तें दिसपणा. सो हेजी हांव कारवाय करतलो आनी जे कोण कल्पीट आसाय तांकां जरूर हांव तांकां दोन दाखयतलो. इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल सर्ती खातीर प्रशिक्षक इगोर स्टिमेकान 35 वांगड्यांचो पंगड वेचला. ह्या पंगडान 5 नव्या खेळगड्यांक आस्पावन घेतल्यात. हातून अनास दाथोदिकाचो आस्पाव आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार निवृत्ती घेतिल्ल्या अनासाक परतून आपोवन हाडून पंगडांत ताची निवड केल्या. हे सर्तीत भारता सयत ताजिकिस्तान, DPR कोरिया आनी सिरियाचे पंगड खेळटले. सार्थक गोलोई, नरेंद्र गेहलोत, मंदार राव देसाय, आशिक कुरुनियान आणि निखिल पुजारी पहिलेच खेपे स्टिमेकाचे नेतृत्वाखाला खेळटले. 7 ते 19 जुलय मजगती अहमदाबाद शारात ही सर्त जातली. आदलो जैतिवंत पंगड बलाढ्य ताजिकिस्तान पंगडा आड आपली मोहिमेक सुरवात करतलो. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.